गुड मॉर्निंग गाईज. सो भायर खूप पावस पडटा आणि आम्ही हांगा भितर टीव्ही पळयता. हे बाय मम्मी घेवन बसलाय का हांगा लायला आलू के चालू के कितें खबर ना खंयचे ते कार्टुनाचे लायन्स. हांगा फ्रांसान पळय फूल दोनूय शेंदे लायलेल्यो पॅकिंग करपाचे म्हणजे पॅकिंग सगळें सॉर्ट आउट करतले मागीर लास्ट फायनली पॅकिंग करतले कशें कितें पळोवन. आनी आदी मॅगी करून खाता. आपूण खंय मॅगी करता आनी खाता. गुड मॉर्निंग. मॅगी सुपी नूडल्स खाता. जालें रे पॅकिंग केन्ना करतलो शेंद्री घालून दवरला ते. गुड मॉर्निंग ना आता करूया मरे मस्त काम करता. आज खूप काम आहे. सगळं पॅकिंग सोडून बाकीचे सगळे करपाचे. फ्रांसान म्हणजे सॉर्ट आउट सगळे करपाचे. सगळ्यांचे कपडे म्हणून हाडून दवरलेले. सांजचे सगळे पॅकिंग फायनल करपाचे न्हू घालपाचे ते. सांजचे करपाचे न्हू सगळे पॅकिंग फूल. कशें कितें सगळ्यांचे म्हणजे सारखे खंयचे कितले कपडे कितें करपाचे ते पळोवन. सो हांगा शेंद्रे 2 घालून दवरला सगळे पळोवन. म्हाजे पळोवया मेन सगळे बायचे कितें व्हरपाचें ते यादीन घेवपा जाय. पापा करताय बाई. आई नाला आई फुलां घालता तेव्हा बाबा पापा कर रे पापा कर रे. सो आनी हांव जेवणाचें पळयता. जेवणाचें सगळें रेडी जालें न्हू. बाकीचे सगळे मागीर फटाफट करून सोडटले म्हणून. सो हांगा आमचें शीतूय जाता हांगा दवरला. हांगा बायचें शीत जाता पेज. सो हांगा प्रावन्स घेतले ते क्लीन करून हेजी कडी करतले. आनी ताल्ल्याच कांयच येवना दोनूच ताल्ले आनी सुंगटां. सो सुंगटांची भेंडे बीन घालून कडी करता आनी ताल्ल्यांक मॅरिनेट करून दवरला मसाला बीन लावन दवरला सगळो. सो ताल्ले फ्राय करता आनी सुंगटांची कडी करता आनी शीत आनी कांय ना मागीर सॅलड बिलड मेळटलें. बायक सत्वा केले खूब दिसांनी तिजान केले पूण बायक खायना करून जावचे पेजेक व्हेले. भरिल्लो एप्पल भरिल्लो बायक. केन्ना ना कितें जाता ना हांव फास्ट करपाचें भोंवळ्यान फास्ट ब्लॉगूय करता. खूब जाणां कमेंट करता तूं इतलें फास्ट कित्याक उलयता म्हणून. यादूच ना उलयता तुजो बेगीन फास्ट ब्लॉग उलोवन कवर करता. सो थोड्यांक जाणां सॉरी हांव म्हणजे आयकोंक येयना कितें जाता न्हू. सो स्लो उलयल्यार चडूच स्लो जाता मागीर म्हाजें अशें जाता. सो आसूं म्हाजें सगळें काम काबार करता. म्हाका मातशें काल हांव पार्लरान गेलें मातशें वॅक्सिंग करपाक जाय आसलें म्हाका. पण तांचे ते लेडीज कोण आसता ते ना युनिसेक्स ते. फ्रांसीस शेविंग केलें हेअरकट बीन करून येयलो. आज पळयता वयता थंय. आज जाल्यार ओके ते नाजाल्यार म्हाका आनी खंय हांगा नियर बाय पार्लर पण वॅक्सिंग करून येवचें पडटलें. सो तें आहा आनी एक म्हाजें कितें आहा कितें कपडे कितें घेतले ते एक कितें म्हाका एक्सचेंज करपाक जाय. आनी पॅन्ट बेश्टी लूज घेतलेली ती जायना. ती दुसरें कितें घेतलें नाजाल्यार मागीर आहा तें घालून वयतलें. बाय न्हू हांगा आसून कानाक पळयता सांग. हे पळय आदी खंय रे अभय. आदी हें करता मम्मीचेर रावंड मारता आनी आदी अभय सायकलींग करता आपली घेवन. सो बायकूय मातशें एक रावंड मारून हाडटा सकयल. बेश्टें तें म्हणटा बायक आदीक पण आमी या म्हणून. सो फ्रांसूय मातसो भायर सरला गाडयेचें कितें काम आहा म्हणून. सो तो येतकीर तो म्हणटालो मातशें सांजचें मागीर मातशें भाजी बीन कितें आहा तें घेवन येया म्हणून डॅल्फिनोजान वचून पळोवया. सो आमी बेश्टें एक रावंड मारून येता सकयल आतां. बायक आत्तां खावयला चल या मरे गिंगींग या मरे भायर. सो आतां आमी रावंडाक येयला. बायचे खूब दिसांनी स्ट्रोलर भायर काडला. बाबा आदी भोंवतालो आनी तेकाय भोंवपाचें आसलें. सो बायक काडला भोंवपाक. थिंगी बाबा खंय येयला रे गिंगींग करूंक येयला घुमी. सो हेज्यान मुद्दाम मातशें फुडें दवरला अशें ओडून ओडून पळोवपाक म्हणून बायक. हें नाल्यार फाटल्यान गेल्यार सुशेगाद दुखलून व्हरोंक शकतालें. नाल्यार बाबा गिंगींग वयता न्हू आमी. सो बेश्टे रावंड मारता 1-2 आनी घरा वयतले. फ्रांसीस येयलो की परत भायर सरपाक जाय पळोवया. बाबा भैयाच्या वांगडा आमी गिंगींग करता. आमी कॉम्पिटिशन लायला कोण फर्स्ट पावता तें पळोवया म्हणून. पळोवया कोण फर्स्ट पावता पळोवया बाबा. कॉम्पिटिशन कोण फर्स्ट पावता पळोवया. पावस आसा सारको आनी आमी मातशें आतां पणजे भायर सरता. मातशें कितें घेवपाचें उरता तें सामान थोडेशें तें घेतलें. परत म्हाका आनीकूय पळोवया कशें कितें जाता तें. बायक दवरला की पावस बीन आहा न्हू. सो सगळ्यांना घरा आहा. शंकर एज हाफ डे येयला. सो आतां आमी येयला पणजे पावला. म्हाज्या बँकेचें कितें काम करता आनी वयता भितर. सो आमी मार्केटान आयिल्ली. मार्केटाचें कितें बारीकशें काम केलें आनी पावस इतलो पडटा खंय भोंवंक करूंक गावना. आतां मरे अमृता सोदता सांगता म्हणलें नाका या डायरेक्ट. ड्रेस बरो दिसता मरे न्हू. चला वयता. हांव रॉंग ड्रेस घालून येयला फास्ट बँकेन मातशें काम आसलें म्हणून. सत्री घेवया नाका न्हू या आतां. सांगा पळय फूल फीश कसले जाय. हां कसले घेता सांगा फीश पळोवपाक येयला. लेपो कितलो मोठो आहा पळय लेपो घेता खंय सो फीश घेता. भाजी बिजी थोडे घेतला ते वेट करूंक जाय आनी बाकीचें कितें आमकां
स्नॅक्स बीन जायचं घेता आणि भायर सरता पॅकिंग करून म्हाका पार्लरानच पडलें सगळें काम काय ते 1 किल घाला आमकां खंयचे फ्रांचीस घेता प्रॉन्स व्हडले हे आमचे शॉपिंगाचे प्लस ट्रॅव्हलिंगाचे सगळे मिक्स भाजी घेतल्या सगळी ट्रॅव्हल शॉपिंग सगळे स्नॅक्स बीन पळयता सो जालें शॉपिंग आतां वयता बेगीन म्हाका पार्लरान वचूंक जाय आनी कितें करूंक जाय रे आनी वचूंक जाय बिस्किट्स बीन घेतले बिस्किट्स आनी कितें कितें मदें मदें स्नॅक्स खावपाक सोडा घेवपाक जाय आनी कितें तर म्हाका सांग हो केन्ना करतले मागीर तुका पार्लरा वचोंक जाय न्हू केन्ना मागीर वचोन हांगा वयता थोडेच आहा मरे आनी कसले घेता ते चिटींग मरे हाफ आसा ओके सगळे तशें जाता तें दाखयता ओके कसले घे तर चलो फटाफट वयता बायक दवरून येईल आमी हां आनी कितें घेतलें तर बायक दवरून येयला ए सॅनिटायझर घे सॅनिटायझर तेच हांव चिंत्तालें आनी कितें घेवपाक जाय सगळे बारीक बारीक याद करून तर घेता मागीर आमी विसरतली ट्रॅव्हल पॅक तेच घेवया न्हू खंयच्यो सॅनिटायझर मस्ट ट्रॅव्हल करताना इतलो व्हडलो जाय रे पुपी आनी कितें सगळ्यांक नाका फ्रांसीस कन्फ्यूज जाला पळय कितें घेवपाचें आनी कितें ना लास्ट मिनींग शॉपिंग आतां फार्मासीन येयला सगळें शॅम्पू आनी कितें कितें व्हरपा पळय कितल्यांक वयल्या 10 सुमार येयला सगळें कितें जाय तें घेता आनी वयता लेट जालो सो आमी जेवण बीन जालें आतां आजून पॅकींग करना टायम जालो कितलो रे 11 जाले आनी आतां पॅकींग करता आमचें सगळें काडून दवरलां हांवें एक्चुली वॅक्यूम बॅग हाडलें फ्रांसीस म्हणटा नाका म्हणून हितून एक्चुली पॅकींग बरें जाता गरज ना परत काड वयर फूल मोठे आसल्यार सुद्दां बारीक करून गावता ते हाडलेले हांवें ते लॉंग वयता जाल्यार ओके आमकां यूज करूंक जाय कितलो टायम वेस्ट जातलो ओके ते सेपरेट सगळे जाले कपडे हांगा आसा रे पळय एक सायडीक शंकराचे आनी एक सायडीक आदीचे पॅक केला ऑलरेडी एक हितून आनी एक व्हडली सुटकेस वता तितून म्हाजे एक सायडीक फ्रांसाचे आनी धाकट्या तितून सेपरेट बायेचे घालतले खूब पयशे हें पडना आमच्या हांगा पॅकींग ऑलमोस्ट डन सगळें थोडेंच कितें उरलां ऑलमोस्ट सगळें जालें एक किराणा मेकूक आमी केन्नाय अशें पॅकींग बीन करता तेन्ना कळटा दिसता आमी आतां खंय वयता न्हू ते ओदयच्या फ्रांसाक म्हाका वाज हाडटा एका जें पण हें पळय एका कळटलें कितें फ्रांसी एका कळ्ळें हांवें वयता म्हणून आतां खंय तर ना रे म्हजे बाबाक सोदूंक वचना आमी येतली रोखडी येतली ते म्हाजे आवयश म्हाजे बच्चा हे सगळें कितें तें कचरो बिचरो काडपाक जाय सगळे सायडीक 2 ऑलरेडी भरून दवरल्यो आतां आनी एक उरला सुटकेस तितून थोडे कपडे सायडीक काडला कितें केलां तरी आमचें पॅकींग सोंपना सो आतां पॅकींग करता आनी फाल्यां सकाळीं फुडें वचपाक जाय आमकां कितल्यांक भायर सरपाक जाय रे 7 o'clock हांगासून भायर सरतले आमी सो मागीर तुमकां सांगता खंय वयतली कितें तें मागीर सरप्रायज आतां टायर्ड जालें रातचें आमी न्हू आजून पॅकींग आमचें सोंपना टायम कितलो जाला जाणा 1:10 रातची आनी आमचें आजून पॅकींग जावना